भाग 16 शावेराचो लोयलाच्या इनासाकडे संबंध. सगल्यांक नमस्कार. आयज आमी कातोलीक इगोर्जेच्या इतिहासांतल्या एका मुखेल संबंधान खोलायेन पावतात. तो म्हणल्यार सान फ्रांसीस शावेर आनी लोयलाचो इनास हांचे मदलो संबंध. तांची लागशिल्ली भागीदारी आनी वांटून घेतिल्ली नदर जेजुईतांची निर्मिती करपाक म्हत्वाची भुमिका जाली आनी ताचो कातोलीक इगोर्जेचेर तिगपी प्रभाव पडलो. शावेराचो लोयलाच्या इनासा कडेन संबंध. सान फ्रांसीस शावेर हाचो सोसायटी ऑफ जेजुईट हाचो संस्थापक लोयलाचो इनास हाचे कडेन लागशिल्लो संबंध आशिल्लो. तांच्या संबंधाक लागून जेजुईट बुनयाद गोट जाली आनी हो संबंध कातोलीक इगोर्जेचो खांब. वांटून घेतिल्ली नदर आनी ध्येय. लोयलाचो शावेर आनी इनास हांणी इगोर्जेन सुदारप आनी समाजाची सेवा करपाची नदर मांडली. आध्यात्मीक वाड आनी सेवा हांचे विशीं तांची वांटून घेतिल्ली वचनबद्धताय जेजुईट ऑर्डरीच्या खाशेल्या मिसावाची बुनयाद घाली. जेजुईटांच्या निर्मितीन तांच्या भागीदारीचे म्हत्व. सोसायटी ऑफ जेजुईट हे संस्थेचे निर्मितीन शावेर आनी इनास हे मुखेल आशिल्ले. तांच्या सहकार्याक लागून शिकप, मिशनार वावर आनी समाज सेवा हाचेर भर दिवपी नवी धर्मीक वेवस्था स्थापन जाली. जेजुईट आध्यात्मीक व्यायाम आनी मिशनार उमेदीक योगदान. इनास हाणें विकसीत केलेल्या आध्यात्मीक व्यायामाचो जेजुईटांच्या निर्मितीन मुळावो वांटो आशिल्लो. ह्या आध्यात्मीक बुनयादीचो शावेर मिशनरी उमेदीचेर आनी वचनबद्धतेचेर म्हत्वाचो परिणाम जालो. कातोलीक इगोर्जेचेर तिगपी प्रभाव. इनास हाणें शावेर हो ताचो एक आदलो वांगडी आनी तांचो कातोलीक इगोर्जे भितर एक प्रभारी कार्यक्रम जालो. तांचें योगदान शिकवण आनी मिसांव हांचो इगोर्जेच्या इतिहासाचेर म्हत्वाचो परिणाम जालो. जेजुईट मिसांव आनी शिक्षणीक दायज. शावेर आनी इनास हांणी मांडलेल्या तत्वांनी रुजलेल्या जेजुईटांच्या मिशनाचो आनी शिक्षणीक उपक्रमांचो समाजाचेर आनी इगोर्जेचेर व्हड परिणाम जालो. शिक्षण, सेवा आनी मिशनार वावर हाचे विशीं तांची वचनबद्धताय जेजुईट अस्मितायेचो एक कोनशाचो फातर जालो. फुडाराच्या सांतांचें फुडारपण आनी निर्मिती. शावेर आनी इनास हांच्या फुडारपणान जेजुईट क्रमाची बुनयाद घालीच, पूण कातोलीक इगोर्जे भितर हेर नामनेचे सांत आनी फुडारी तयार करपाक तांचो वांटो आशिल्लो. आर्विल्ले जेजुईट मिसांव आनी जागतीक उपस्थिती. जेजुईट संस्कारीक उपस्थिती आनी संस्कारभर चालू आशिल्ल्या मिसावाचेर आनी इनास हाच्या मूळ नदरेक छाप आसा. तांचो क्रम वेगवेगळ्या प्रदेशांनी आनी कारणांनी सक्रीय आनी प्रभावी जालो. सान फ्रांसीस शावेर आनी लोयलाच्या इनास हांचे मदली भागीदारी जेजुईतांची निर्मिती करपाक म्हत्वाची आशिल्ली. सेवा, शिक्षण आनी मिशनारी वावर ह्याच खातीर तांची वांटून दृश्टी आनी वचनबद्धताय कातोलीक इगोर्जेचेर अविस्मरणीय छाप सोडली. तिचो इतिहास आनी तिगपी प्रभाव घडोवन हाडलो. ह्या भागान म्हजे वांगडा आयिल्ल्या खातीर तुमचे उपकार. शावेर आनी इनास हांचे सहकार यत्न आनी नदर कातोलीक इगोर्जेच्या इतिहासांतलो एक म्हत्वाचो अध्याय उरला, जो सेवा आनी आध्यात्मीक वचनबद्धतेच्या दायजाचें प्रतीक आसा. देव बरें करूं.